लोकसभा वेंचणूक जिखपाची आमची मोख आणि दोनूय जागे आमी निश्चित जिखतले, पूण ताच्या खातीर आमकां खूब काम करचें पडटलें अशें मत आनी आत्मविश्वास भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो. वेंचणुकेक आनी एक वर्स आसा. पक्षान दर एका मतदारसंघात काम करपाक सुरवात केल्या, पूण दर एक पंचायत, दर एक नगरपालिका आमचे वांगडा आसा हाचो अर्थ सोंपेपणान जैत मेळटलें अशें जायना. ताच्या खातीर कश्ट करचेच पडटले. पक्ष तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावोवचोच पडटलो अशेंय तानावडेन ह्या वेळार म्हणलें. म्हाका दिसता की आमी अजुनूय भरपूर काम करपाक जाय आनी लोकसभा आमकां दोनूय आमी 100% जिखता. ते जिखपाक लागून आमी अजून एक वर्ष आसा. पार्टीन ऑलरेडी ऑर्गनायझेशनच्या आदाराचेर काम त्या मतदारसंघात सुरू केल्लें आसा. पण ते असले म्हणजे सगळे पंचायती आमचे बरोबर आसात. सगळे म्हणजे हाचो अर्थ आमी जिखून येवपाक इजी अशें हांव म्हणना. ट्राय कर, थोडोसो कश्ट काडपाक जाय. आनी बरेचशे लोक जे अजुनूय आमच्या पार्टी भितर डायरेक्ट इनवॉल्व ना आसत, अशा बऱ्याच लोकांक भितर घेवंक जाय. लोकांक सगळ्या मनशां पर्यंत वचपाचो आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता पूर्ण खात्री आसा पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते त्या दृश्टीन काम करतात. आनी येणाऱ्या एक अजून वर्षभर उरल्या निवडणुकीक लोकसभेच्या, आनी त्यामुळे त्या निमित्तान आमी सगळेच जाण परत एकदा नेट लावन हे दोन्ही सीट हाडपाक पूर्णपणे प्रयत्न करतले. आनी जे म्हाका भितर आमचे 8 आमदार जे भारतीय जनता पार्टी भितर आयिल्ले आसात, त्या मतदारसंघांनी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें मतदान जें आसा तें कांय जाण आयिल्ले आसात, तेंचे कांय जाणांचे वैयक्तीक थोडे मतां आसतात. ती मतां सुद्दां पार्टी कडेन हाडपाक लागून आमी प्रयत्न करतले.